श्रीमन्महागणपतये नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझा दास बोधासी त्वा बोधवावे अपत्यापरी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। जय जय रघुवीर समर्थ जय जय रघुवीर समर्थ जय जय रघुवीर समर्थ। महारुद्र हनुमान की जय। शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ। मंडळी सगळे श्रोते जनांक मनापासून अभिवादन करून आईच्या विवेचनाक सुरू करूया करता। तरी आता पहिले मनोबोधाचं आता जे तांगेल सगळं ग्रंथच नाही हे नटशेल आमचं दिलेलं दासबोधूच असं म्हळ्यार मस्त वाचूक मस्तना वेळ असना ॲक्च्युली असलें हें बूक सान पॉकेट बूक कशें हांव तूं घेवन वतालें ट्रेनान तूं पर्सांत घालून घेवन वतालें अंधेरी थंय चर्च गेट येता म्हणसरी तें फुल्ल वाचून जाता 205 श्लोक नित्य वाचना पळय ताजे एक गुणगुणया म्हण दिसता एक हें जाता अशें जाता म्हळ्यार संपर्क व्हरता त्या ज्ञाना लागीं आनी ताच जो हें हल्ल्याक सुरें व्हरता। तर मंडळी हान तूं आज 148 मना श्लोक असं पहिलेच 147th कल आशिल्लो तें पयलीं पळया
कुटेना तुटेना चळेना ढळेना सदा संचले मीपणे ते कळेना तया एक रूपासी दूजे न साहे मना संत आनंत शोधून पाहे. आता तशीच तसल्या स्वरूपाचं अनेक पण हे मना श्लोकने एकलोच 205 मना श्लोक म्हणतं बैसन आशिल्लो. प्रत्येक जण एक एक श्लोक ते बरयले ताजे खातीर भिक्ष मागतना ते आपापणाग श्लोक घेवन वताले आनी थंय घरा मुखार आपण जय जय रघुवीर समर्थ म्हणून पालपाल्यार आरोळी दिली की सगळे लोक धांवन येताले आनी हे भिक्षूक माधुकरी मागतल्याक वेट करताली ती सकाळी आनी तांकां सबंद दिवस बरो वतालो आनी ताजे नंतर हे श्लोक ते म्हणटाली आनी ताजो अर्थ सांगताली. तेमी कल जातालें एवरीबडी यूज टू वेट फॉर देम. आतां समर्थ हांता न्हू दासबोध हांतान जे सांगून घेता ती जे सांगतात आमकां तें आयकूनच्याक सुद्दां जय जय रघुवीर समर्थ गणाधीश जो ईश सूर जाल की लोक धांवन येतात वय की न्ही. आनी मुख्य म्हळ्यार वक्त्यान मायक आसका ऑनलायन आशिल्ली ती आत्तां श्लोक कलस मोर ऑर लेस हे सेम अर्थाची आसा ती जाल्यार थोडो थोडो फरक आसता. आनी तुतांनी सांगल्या निराकार आधार ब्रह्मादिकांचा जया सांगता सीणली वेदवाचा विवेके तदाकार होऊन राहे मना संत आनंत शोधून पाहे. आता संत आनंत असले 10 श्लोक असत. संत म्हळ्यार शाश्वत सतत असतले संतत मंत्र ते त्रिपुरांबा तशी संत म्हळ्यार शाश्वत केन्नाय अंत जायना ताजो संत सतत. आनंत आनंत म्हळ्यार आदि ना अंत ना आ ना ताका आनी अंतय ना कळ्ळें. आ म्हळ्यार आमरण म्हणटा ती ह्या पासून त्या पासून अशी ना आदि ना ताका अंतय ना आनी अनंत. अनंत म्हळ्यार कल्लें आमकां इमॅजीन करूं जायना तितलें आनी ते खंय खंय ते कल खातीर सोदका तर ते निराकार आधार ब्रह्मादिकांचा हें जें निराकार तत्व आमकां जर दिसना आमकां कळना आमकां कसलें ताजें उलगड जायना जाल्यार तेंची सोद दुखताची म्हाका कल्ल्याक लागता. जें मुखार दवरल्या तें खावचें सोड न्हू. हां एकाने मस्त बरबरें जेवण केलेलें खंय एक कडेन आनी एका म्हणटार पाप जेवणा बशिल्लो तर ताका दोळ्यांत उदक आयलें खंय. कल्ल्याक तूं रडता म्हळ्यार कल्ल्याक तुका दोळ्यांत उदक आयलें न्हय मगल आजी अशीच ताका कडी करताली तिगल उडा चलो म्हळ्यार अशी जाता आमकां कसलें एक करूं गेलें एकच हें जाता. तर तशी आमकां निराकार आधार ब्रह्मादिकांचा तर हें जें आसा ब्रह्मादिके सृश्टी पळयता 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 सतत ताजो अनुभव घेतना इतलें सूख मेळटा तर एक विचार मनांत येता हें निर्माण करतल कशें आसता बया. निर्माण करतल कशें आसता ताका केन्ना पूण मेळकाची कळ्ळें मागीर तागल गरें म्हूण तो निराकार आनी तो आधार ब्रह्मादिकांगलो. हां आधार म्हळ्यार कळ्ळें आलंबन म्हणटात ताका आलंबन ताजे शिवाय ताका हें ना कळ्ळें म्हणटा ती पयलें ब्रह्मादिक सुद्दां उपजूंचे पयलें कोणें नाशिल्लें कसलें नाशिल्लें ब्रह्मांड आनी कितली ब्रह्मांड जाल्ली गेली की त्या निराकाराक केन्नाय ताजें बॉदरेशन नाशिल्लें. ते आपल्यातूंच हां निराकार निर्गुण ते सदा संचले एक सम सगळे कडे अनादि अनंत ताका ना अंत ना पार. हां तसले हाजेरी एक हगूर एक बुडबुड येत न्ही जशें आमी उडदा पीठ वांट्टात पळय बुडबुडा वांटका म्हूण थोडे थोडे उदक घालून गुर्र 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 थोडे थोडे वेळाने तातूंत बुडबुड येवचे लागतात. तशी त्या निराकाराक सुद्दां निराकार आशिल्ले तरी तें उसळते चैतन्य न्ही तें फुल्ल चैतन्य तें तातूंत
हाक म्हळ्यार जरी ते निश्चल असले, जरी ते निराकार असले, जरी ते निर्गुण असले, तरीकेही तांतून जिवंतपण जो असं तांतून जे चैतन्यान ओतक प्रोत भरलेलं ते त्यांनी एक फक्त त्या निराकारा अशी दिसले की बहुश्याम एकोहम बहुश्यामम. गमत पळोवयांची काय जास्ती जावन पळोवया कल गमत येत म्हणून. हां म्हणून तांणी पयलें श्वासोश्वासान तांगेल्या ओंकार भायर पडप. ओम ओंकार भायर पडना पळय, त्या ओंकारान थावन सगळे बाकीचे हें जालें. उर्जा भायर पडली, प्रचंड उर्जा. नंतर तेज भायर पडलें. हां आनी ते उज्जाचे गोळेशे भायर पडले सगळे. आनी ते हाज्यान जोर फोर्स आशिल्लो ताका, त्या फोर्सान भावर फिरता न्ही तो फिरतो पळय. आनी ते निराकार न्ही परब्रह्म, ताका कळ्ळें ते केन्ना विरोध करना खंयच्याकय. ते फिरतच आसा, ते विरोध असल्या मात्र ते राबता. नाजाल्यार आमी कशी आतां भावर फिरायला अगदी एक्सपर्ट आशिल्ले तरी थोड्या वेळान तो भावर राबता, खंयचेय फिरायला राबता. पण हें तशें न्ही, हें जे गोल आसा ती अखंड फिरता आसा ती तरी राबना ती. कळ्ळ्याक तर निराकाराल तांकां कसलेंय हें ना म्हळ्यार अशी. पण ताजें अधिश्ठान दवरून त्या निराकाराचेरी तांणी कल केलें ही सृश्टी संबंध एक 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 करून निर्माण केली. जल जालें, वायू जालो, अग्नी जालो, अशें करून शेवटी पृथ्वी निर्माण जाली. पृथ्वीचेर राबूंक सगळे लोक आयले. हां आतां उत्पन्न करूंक ही सृश्टी निर्माण करचें कोणें जायना न्हय. म्हूण पयलीं मायेची निर्मिती जाली. वच गो तूं वचून चिके मगल कार्य कर. ती शक्ती, देवाली शक्ती, ती शक्ती सगूण साकार, साकार न्ही ती सगूण निराकार. तर ती पयली भायर पडली आनी ती घुमटीची पुराय हे निराकार परब्रह्माचे सगळे सद्गुण तिज्यांत आशिल्ले. गुण म्हणूं जायना, पण ते चैतन्य जें आशिल्लें हें निर्गुण, पण तरी तांच्यांचें चैतन्य आशिल्लें तांतूं भरपूर बीज आशिल्लें. बीज रुपान जशी वटवृक्षाक बीज इतलें सान आसता जाल्यार त्या इतलें सन्न बिजांत अख्खी वटराई येता. तशी सगळी बीज दिवन त्या मायेक ताणें पेटयलें. हां पुरुषोत्तमाने, परब्रह्माने. आनी तिन्ने विश्व निर्मिती करच्याक ब्रह्माक पयलीं निर्माण केलो, ताका गायडन्स दिलें कशी करचें म्हणून. हां खरें तें केल्यार जालें उत्पन्न, ताजें पालन पोशण करचें नाका म्हणून कोण आयले? ब्रह्मादीक म्हळें हांगा. ब्रह्मा विष्णू आयलो पालन करता आनी ताजे नंतर महेश आयलो. हां अशी वट्टू मेळून ते गॉड जाले. जनरेशन, ऑर्गनायझेशन, डिस्ट्रक्शन म्हळ्यार जें जाल्लेलें आसत तें शेळ जायना पडे, हेंग जायना पडे उडोवंका वायट जाता. तें काण घालून दुसरी नवीन निर्मिती करता. नाल्यार खंयचेय मरणाची म्हळ्यार ताका एंड ना म्हळ्यार तशी जायना न्ही. म्हळ खातीर ईश्वरा शंकरा सुद्दां निर्मिती जाली. पण ही निर्मिती खंय जाली तर तांकां आधार कोण? आधार कोण? आमकां मात्र आधार परब्रह्माल न्ही, सगळ्यांकय आधार. ब्रह्मादिकांक सुद्दां आधारू तो निराकारागलोच. निराकार म्हणून दिसता. आतां एक एक कागदाचेर गमटे पेंटींग काडटात. इतलो गमतो पेंट काडटा पळयता. एक तरी आज पयलीं हांव पळयलें, एक अशी चौकोनसो दवरला आनी तो गर 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 फिरता. आतां फिरता हातूंत तो ते ब्रश बुडोवन अशी 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 करसर तें अशें जाता, अशें करसर अशें उपरांत जाता, त्या बाजू वता. तरी ते ताणें इतलें कौशल्यान तें केल्लें आनी कसलें साकार जावंका. शिवाजी महाराजांगेलें चित्र बाप रे, म्हळ्यार ताणें पूर्ण जायसर लोकांक कळनाशिल्लो कल्ल नेमकें कल्ल करता असो. तशें ब्रह्मा विष्णू महेश हांणी मेळून ही सगळी सृश्टी उत्पत्ती स्थिती लय पुराय निर्माण केलें. जाल्यार तांकां आधार खंयचो? ते बीज आशिल्लें मायेच आधार. मायेन निर्माण केलें तें. आनी माय खंयच्यान आयल्या? परब्रह्मांतल्यान आयल्या. तेन्ना मायेक आधार खंयचो? मायाय मायिकच आसा. तीच विलीन म्हळ्यार तिगेली उत्पत्ती जाल्या केन्ना, पूण ती परत विलीन जावंका लागता. जाल्यार त्या मायेक आधार कोणालो? परब्रह्मालो. आनी ब्रह्मादिकांक आधार मायेक आलो. म्हळ्यार सगळ्यांक. आनी आमकां आधार ब्रह्मादिकांगलो. म्हळ्यार एकूण सगळी सृश्टीक जें उत्पन्न जालें ताका सगळ्याकय आधार भूत आसा
तें निराकार परब्रह्म जाल्यार आमकां कळना मग तें आमकां कळना आनी ताजें कसलें फीलच येना कळचें कशी अरे इतले वेद निर्माण जाले इतले हें जालें ते माया निर्मिती म्हळ्यार प्रत्येकानी आपापणा जाले मायेन अशी तांकां एके कडेन यू आर सन यू आर अ बॅचलर बॉय अँड दॅट्स द वे टू स्टे म्हळ्यार तशी म्हणली तांकां तांकां तांगा शक्ती आपणान मायेन तांकां शक्ती दिली ब्रह्मा वेल सावित्री सरस्वती शिक्षण जाय न्ही उपजलता वळी तें दिवच्याक सरस्वती सावित्री म्हणटात तिका ती जाली कडेर पालन करच्या पयस जाय न्ही पयस जायी कलें उत्पन्न जायी प्रोडक्शन जायी धान्य जायी जेवण जायी कपडे जायी कसलें नाका हय की न्ही तेमी ती ताका कल लागता दूड लागता आनी नाल्यार कसलें पण मूळ हें लागता धन धन जे धन म्हळ्यार कलें जें धन्य दिसता न्ही तें धन कळ्ळें धन आज धन्यत केन्ना येता आमकां आमी जेन्ना सगळें वांटून खाता ती धन त्या वेळी तेंची धन धन्य म्हणून घेता तसलें तें धन निर्माण करच्या लक्ष्मीक निर्माण केली आनी तिका विष्णुगल बायल केली तशी पार्वती ही दुर्गा प्रचंड शक्ती ती घालन तू ती ईश्वरा डिस्ट्रक्शन करच्याक शक्ती नाकवे हां तेमी ती एक सांगता मंडळी बायलांक कोणें कमी लेखू नये इथे म्हळ्यार सरस्वती लक्ष्मी आनी पार्वती सगळी त्या एक स्त्रीत दडलेली आसा ती पावलो पावली भायर काडना ती खबर विंगड पण काडची म्हळ्यार तिका काडची तितली ताकद आस हें लोकांनी समजून रावका तरी हांगा आसो मूळ सांगचें कलें की हे सगळे ब्रह्मादिकांक आदारू निराकार परब्रह्माचो हां जाल्यार ताजें वर्णन इतलो आधार आसना आमकां दिसता ताजी स्तुती करया म्हण वेदांकय दिसलें स्तुती करया म्हण हां सगळ्यांनी मेळटे वेद बीद अपौरुशीक ते अपौरुशेय म्हळ्यार अचानक ते मुखांतल्यान भायर पडले ते वेद ते कसले अशी बरोवन हें करून अशी न्हय तर ते वेद जे आसा ती ते सांगता 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 मस्त वर्णन केलें हें अशें स तें तशें स निर्गुण स निराकार स आनी भोव गमटे स भोव आनंदमय स इट इज अटर ब्लिस थंय वचूल्या परत येवंका म्हूण दिसना अशी तशी करून हां आनी हो तांणी तांगेलो अनुभव सांगचो प्रयत्न केलो वेदांक परब्रह्माचो अनुभव घेवन ते वेद अपौरुशेय म्हळ्यार कोणागेलो टच ना ते भायर पडले जाल्यार तांकां आमचे खातीर वर्णन करया म्हळ्यार तांची मिती जायना ताण वेद वाचाय सिंडली खंय सिंडली म्हळ्यार कलें सिणली म्हळ्यार कलें थकली अयो जायना बा हें म्हूण सोडून दिलें कळ्ळें नेती ना बा हें अशी न्हय हें तशें न्हय तें तशें न्हय अशें करून कितलीं उदाहरण दिलीं तशी गुरुतत्वाचे हाजी उदाहरणां आमगेल्या समर्थांनी दिल्ल्यां ती खंयचे सुर्या गेल्ले उदाहरणां परिसागल उदाहरणां सागराची उदाहरणां वायूची उदाहरणां सगळे नमुन्याची उदाहरण दिलें तांणी आनी कड्डेर तांकां सांगलें की सद्गुरू वर्णवेना हेची गे हेची माझी वर्णना अंतरस्थितीची या खुणा अंतर्निष्ठाची जाणती तर त्या गुरुतत्वांत आमी तदाकार जावनूच ताचो अनुभव घेवंका गुरुतत्व हेंच परब्रह्म आमकां परब्रह्मा बद्दल कसलें कळना म्हण खातीर आमी रडता बसल्यां ती दुख्खी कल्याक म्हण तर कोणें परब्रह्मा अनुभव घेतला न्ही ते तांकां तदाकार जाल्ले जाल्यार ते परब्रह्मान तांकां परत आमचे खातीर ते परब्रह्म सगूण साकार जावन आमचे खातीर येता गुरुतत्व तेंच गुरुतत्व सगूण साकार मनुश्याकार आकार घेवन येता केन्ना आनी खंयचो आकार घेवन येता आनी शिकयता कोणाल्या पूण रुपान येता आनी प्रत्येक सृश्टीन बसून आमकां नाना तरेचे ज्ञानाचो बोध करता आनी आमकां हाता बोटाल धरून आमी सांगता यो हांव हें पळयल्यां म्हाका हांत गोत्त आसा खंय खड्डे सती कल्ले सती हांव तुका ज्ञान करून दितां विवेक वापरी विवेक म्हळ्यार कसलें नुस्तें नांवाच विवेक न्ही हां एकल्या गेले शांती सदन म्हूण बंगल्याच नांव हां जाल्यार घरान दोग जाणां टाण टकटू पुरे अशांतीची उपयोग नांव दवर न्हू सुलक्षणा म्हूण नांव आस काणशी तशी उपयोग ना तशी विवेक म्हूण नांव आसून अविवेक उपयोग ना तर विवेकाचो अर्थ कळका विवेक म्हळ्यार कसलें
तर योग्य विचार, योग्य विचार म्हणा कल्ले अयोग्यशील बाजू काडचे हें सामर्थ्य खंयच्यान आसकी तो विवेक. अयोग्यशील बाजू काळकी वर्त तें सार व्हरता, सत्य व्हरता, एब्सोल्यूट जें आसा तें व्हरता. आनी हें निराकार परब्रह्म जें आसा तें अजिबात उश्ट जायना. व्यासांनी सगळ्याचें वर्णन केल्या जाल्यार हो अनुभव, आनी खरें सांग मंडळी खंयचोय अनुभव न्ही हो तशीच आसता. प्रत्येक लागल अनुभव व्यवहारांत सुद्दां अनुभव हो अनएक्सप्लेनेबल आसता. कोणाकय जशी पूर्णपणे आमकां अनुभव सांगू जायना. एक म्हळ्यार आमी कुळार थावन घार येवच्या भायर सरली, तावळे कशी जालें हांव तुमकां सांगता. मगल पप्पा हांव यंग आसतना गेल्लो पापो, तर आई ताल्यागी कान तूं हें म्हणटा बशिल्ली खलें समर्थांगल नाम घेता बशिल्ली, दत्तात्रेयाल नाम घेता बशिल्ली, नाम घेता बशिल्ली. आनी आमगेर वासुदेवानंद सरस्वती दत्तस्थानाक आमी मानतालीं तें घेता बशिल्ली. आनी गेल तो पापो, तरी ते साठे बाबा म्हूण आशिल्ले ते वासुदेवानंद सरस्वतींगेर शिश्य, तांतल्या थंय तांणी हें घेतिल्लें म्हळ्यार ते मानताले थंय. तर तिणें म्हाका एकच सांगलें, बाळा तुगेलो पप्पा साठे बाबांत विलीन जाल्लो. म्हाका ताळ कळ्ळी, सांजप्राय आशिल्ली, कल म्हणटा म्हूण कळ्ळी. जाल्यार तिगल दोळ्यान तूं एक सुद्दां टिप्पूस ना, रण्य ना, कले ना. जाल्यार जो तो आर्त भाव आमचल्या पळोवन जो आयलो, तिन्ने भायर काडनातील अश्रू म्हाका दिसले. ते निराकार आशिल्ले, ताका आकार नाशिल्लो, ताका कसलेय अशी हें नाशिल्लें, कळ्ळें, ताका सायज नाशिल्लें. ती भावन तिका दाखोवनच्या कळ्ळी. इथे म्हळ्यार चेडवा मुखार रडल्यार तांकां कल जातलें म्हळ्यार एक जबाबदारी आसता, टेन्शन आसता. तर तशी तरी प्रत्येक म्हणटा ती नंतर केन्नाय रडनी. तिने सगळ्यांक आमकां सांबाळलें, बरें करून सांबाळलें. आनी बरी संस्कृती दिली, बरें सगळें दिल्लें तिने आस्त म्हणसरी. जाल्यार तो जो अनुभव आयलो त्या वेळार तितल्या पळय ना पळय एक जी कण दाटून आयली म्हगेल्या मनांत, सान आशिल्ली सारकी. त्या तिगल हांव तदाकार जाली, तिगल भावनेंत हांव तदाकार जाली. तर त्या वेळार म्हाका कसली भावन जाल्ली हांव म्हगेल आयुश्यभर हांव वर्णन करूं शकची ना, इतलें विवेचन करता मग. पण त्या वेळचो जो भाव आयलो ते कोणाकय जाता. मगल पुतोणे पाप कोविदांत गेल्लो, तरूण बायल, चलये तरूण म्हळ्यार मिडल एज आशिल्ली, चलयेगे लग्न आशिल्लें 9 तारखेक आनी 6 तारखेक तो अचानक गेल्लो कोवीड जावन, एक दिवसा भितर गेल्लो बापूय. तिका कशी जाली आसतली तो अनुभव. नंतर ती विसरच्या फाव आसत जाल्यार कोणाकय सांगू जातलें तें जायना बा, पूर्णपणे सांगू जायना. नेती अशी नाही, तशी नाही, तशी नाही, अशी नाही. भयंकर नमुने अनुभव येतात, ते सुखाचे येतात, ती दुःखाचे येतात. जाल्यार कळ जाता हे अनुभव आमगेल मनाचेर येतात. मनाचेर आयली न्ही ती, मन हें माईक आसा आनी मन माईक आशिल्ली न्ही ती, आनी आमगेल देहय माईक आशिल्ली न्ही ती, ते अनुभव आमकां एक्सप्लेन करूं कळना ती. पण तांतुली अशी हें ग्रॅविटी कमी जाता वता. जर आमी परत उडाच करना तांतुली ग्रॅविटी कमी जाता. पण जर आमी ठरयलें, आत्तां हांवें कितलें वर्स 50 वर्स जालें तर म्हज्या पप्पान वचून, 50 न्ही जास्ती जाली, तरी ताच आत्तां उडास केल्यार त्या वेळा आई गल कशी हालत जालेली म्हण ते दोळे तिगल ते दोळ्यार करून भाव पळयले रे म्हाका अजुनी उक्कून येता. म्हळ्यार कळ्ळें तो भाव जिवंत जाता. तो निराकार भाव खंय वच्चो न्ही, तो थंय सदा संचला. तशी जाल्यार तें मन आशिल्ली न्ही ती, मनाचो अनुभव तो शाश्वत न्हय. फाय मगल देह पडना पडे तो वता. जाल्यार एक निराकार परब्रह्म जे आसा तो अनुभव तांतू तदाकार जाल्यार कायमचो अनुभव, तो कायमचो अनुभव. जशी त्या दिवस सांगील वारी एक पण मस्त पंथांक सांगल्या की आमी ल्हान आसतात देहाने, नंतर व्हड जाता ती वय की न्ही, तर आमच्या शरिरान मस्त वाड जाता, उंच जाता ती, चेडवां हेफ्टी जाता ती. आमी आमगेले चेडवां आमकां अशी करून पळोवंक लागता तांकां आमकां पळयतना, आनी आमी तांतले अशी करून पळयता ती. देवान मुद्दाम आयडिया केल्या खंय ती की आमी अभिमानान आमगेले नातरांले पळोवंक, आनी नातरांनी
अशी नम्रतेने आजील्या पळोवंक कामा तशी मुद्दाम तशी जात खेते पण एनिवे जर अशी जाल्ले तरी आमगेल नित्य पळयतले हांगा लक्ष वचना तो कितलो उंच जाला म्हणून कोणे कोणी पाहुणे आयले म्हणटा ती अयो कितलो व्हड जालो गो हो म्हणून अशें म्हणटा ती वय की नाही तशी पण हें परब्रह्म जें आसा तांतू वाडय जायना तांतू कमी जायना तें खंय चड तें ढळ तें पुट्ट तें वल्ले जायना तें सुक्क ना हां कसलें जायना जळ वचना कसलें जायना जशी आशिल्ली तशी आनी कायम व्हरता तर तांतू जर आमी तदाकार जाल्ली तो एक अनुभव म्हळ्यार कंप्लीट आनंद शांती मनशांती प्रसन्न जातात आमी मनांतल्यान प्रसन्न जातात आनी तो अनुभव आमकां मनाक आयिल्लो आसना कळ्ळें म्हळ्यार मन घेवन आमकां थंय वचूंक जायना जशी आमी आतां कोवीड असं म्हणटा ती चप्पल भायर काण येता ती कोणें आयल्या पयलीं चप्पल भायर काण दवर म्हणटा ती ताका भितर येवच्या दिना ती कोणाकय वय की न्ही कळ्ळें मागीर तें इन्फेक्शन येवन तशी परब्रह्मान तूं कसल्याकय शिरकावना शिरकावची ना ते उघडेची आम्ही उघडे जावन वचका मी पण तरी थंय बिलकुलच शिरकावना देह भावाक शिरकावना देहान वच्चेक जायना थंय देहान वच्चा जायना आनी मनान वचूं जातलें मनानय वच्चा जायना मन ज्या वेळार करगतलें त्या वेळार मीठ जेन्ना उदकान करगता त्या वेळार मिठ्ठा उदक जाता साखर केन्ना करगता त्या वेळी साखरे उदक जाता तशें आमी साधन करून तांचे अगदी बॉर्डर आतां येयली हां ते शब्द नाम आमकां थंय थंय घेवन वता ती साधन करका ते आतां साधना प्रतिश्ठा हांत आमी तेंच पळोवचें आसा ती साधन कशी करका कल केल्यार जाय तो म्हण हां तरी तशी वचना पळय नंतर गुरू आमकां आमगेले परीक्षा घेतात पयले भायर येवन एलिजिबिलिटी कंडिशन सगळें समजत की ना म्हणून हां नाल्यार BA बसला 12वी पास जाय न्ही तशी उपयोग ना तशी आमगेले सगळें समज की ना पळयतात अहम कितलो आसा परीक्षा घेतात नाना नमुन्यान आनी तांकां जर पटलें तरी ते आमकां भितर ताण व्हरता ती आनी आमी तांतू करगून वता ती आनी विलिंगली करगता ती थेंबुटा सागरी बुडता सागराची झाला गंगे सरिते संगम झाला तत्क्षणी म्हणटा ती तत्क्षणी म्हळ्यार हां त्या क्षणी ताबडतोब न्ही कळ्ळ्याक तरी पयलीं थेंबूट जावंका म्हळ्यार सान जावंका आमी त्या थेंब्यान तूं तुपाक गूण आसूं न्हय खंयचे उदकांत आमकां एक जावचें आसा की त्या उदकाच गूण आसतात म्हळ्यार आमी तांत विरगळका तेलू न्हय तेलुल्या मन तेलुता देह तेलुता आत्म भायर पळकी देह उदकाचेर तेलुता एक जायना उदकांत तूं तशी पण तो थेंब उदकांत जर आसत तर तो उदकांत एक जाता आनी कड्डेर तोच थेंब विंगड काडया म्हळ्यार जायना तशी आमी तद्रूपच आसा ती तद्रूप जावन तदाकार जावचें म्हळ्यार तद्रूप जावचें आमकां जावंका म्हणना आमी तद्रूपच आसत म्हळ्यार तें रूप परब्रह्मा रूपच आसत आमी फक्त तें आमी तशें आसत ती हें आमकां रियलायज जावंका हें आमकां समजका हें कळून येवंका ताका तदाकार जावचें म्हणटात तदाकार म्हळ्यार ताजोच आकार आतां परब्रह्माक आकार ना जाल्यार आमकां खंयच्यान आकार व्हरतलो आमी निराकाराची जाल्यार आमी परत येतात न्ही तो परमनंट चेंज जावन येता परत मन परत दिता गुरू आमकां परत थंय वच बाळा आतां तूं उपकारा खातीर व्हर जितलें तुका प्रारब्ध आसा तें भोग आनी कोण कश्टांत आसत की कोण दुख्खी आसत की तांगेल दुख्खाचेर फुंकर घालची तांकां मदत करची सर्व थैव तांकां परब्रह्माल्या हाडच्याक तांकां मदत करची हें सगळें कार्य तूं करी म्हूण सांगून तें पेटयता ती तावळी परत येना पळय आमी परत घसर न्हय तें एक कारण जालें हां कळ्ळें म्हळ्यार हें जें आसा न्ही सगळें मन घेवन येतात आमी मनान वेव्हार करपाक लागतात न्ही आनी मनाक हें कळ्ळें गुरुत्वाकर्शणाचें सट्टकन घसरता तें आमी सतत साधन करपाक लागता आत्मज्ञानी मनशाक सुद्दां साधन करपाक लागता अयो हांव आत्मज्ञान जालो आतां म्हाका कळ्ळ्याक साधना म्हूण तरी ते सांगता ती की सद्गुरूंनी हांतू बयसून आमकां सांगल्या एक हांतू खंयच्यान म्हूण आतां म्हाका नंबर लक्षांत ना जाल्यार ते सांगता ती
की सिद्ध लोकांसुद्धा साधन कल्ल्या का तरी एक पण मस्त जेवलं, पोट भरून पोट फुटशी जेवलं यो रात्री आज्यानी जेवणा गो मग म्हणतात लग्ना मांडवान जेवी भो चढ जाल्या हां रात्री जेवणा बा म्हण जाल्यार रात्री 9-10 घंटे जाले की पोटान गुर्र जाता वय की नाही कडे दुसरे दिवस पण परत भूक लागता तावळी तांणी म्हळें तुमकां सगळें मेळ्ळें म्हूण सांगून बरें जेवलें एक पंता म्हूण सांगून आयदान काण उडोवन सोडतात वे बुहारणी दितात वे आयदान काणू ना दवरतात न्ही सांबाळ परत उपयोग करचे खातीर दवरतात आनी एक तें कारण जालें जाल्यार ताका पण तितलो भंय आसना सद्गुरूंगल सहवासान सतत रावता आनी नामस्मरणाच्यान तरी तांकां आत्मज्ञानी मनशाक तशी भंय आसना निर्भय आसता तो जाल्यार अनेक तांणी साधन करचे कल खातीर तरी आपण साधन कोर न्हू कशी साधन करता हें शिकोवंक म्हळ खातीर हे आत्मज्ञानी लोक साधन करतात आनी हांगा तांणी सांगल्या विवेके तदाकार होऊन राही विवेक करचो खंयचे हें कलें सार खंयचें असार खंयचें नित्य खंयचें अनित्य खंयचें अनित्य असार ताबडतोब कळटा हां हे तांतले दम ना गो म्हणून आतां खंयचे तरी फालतू सिरियल येतात काय ना गो तांतू कसले दम ना तांतू ते पळोवचें बंद केलें तरी ते क्लायमॅक्स सारकी बंद जाता न्ही मुखार पण आमी ओडीन बसता ती ही मुखार पण कल जाल्लेच वया म्हणून हां आनी ताजेर कॉमेंट्सय करतात पण खरें पळोवचें गेल्यार ताजी इंट्रिन्सीक वॅल्यू कसली आसना वय की न्ही तर तसले हांगा तूं वेळ घालूचे पेक्षा आमी बरें जें आसा असार आशिल्लें उडोवन आमी जें सार आसा नित्य सकाळीं दवरून तें परब्रह्म हें हाजें स्मरण करचें प्रातस्मरण कडेरी अष्टमुर्ती उपासना करची प्रत्येक पळोवचें निरखचें सृश्टी कशी दिल्या आनी ताजें तें तेज पळयलें की आमकां उडास जाता कोणा जालो कोण तें तयार करता फूल फुलतना आमकां केन्नाय दिसना एक्चुली तें कॉम्प्युटराचेर दाखयता फूल अशें फुल्लें म्हणून जाल्यार खरेंची तुमी सोदून पळया ती तें अशी फूल कशी फुलता कळ आयला म्हणून रात्रभर तुमी जागरण गेलें तर हां तुमकां तें फुलतना अशें दिसना पळय तें गपचूप फुलता तशी आमगेल मन हां असार काण जेन्ना सार येता न्ही तावळी आपसूक फुलता आनी इतलें फुलता हां आमगेल जाल्यार आमकां तें तांची ओड लागता तितलें लागना आमी हांगा धांव थंय धांव करतात कस्तुरी मृगावारी आमगेल अवस्था जाल्या कस्तुरी मृग म्हणून तागेले नाभिंतून बोंबलेंत कस्तुरी आसता हां ते परमळ येतात न्ही ताका परमळ येतात ते खंय परमळ आसा ती म्हूण त्या वासाने ते सोदूक सगळें जंगलभर फिरता तें हरण मस्त फनता ते पार दिताक पकडटा ती जाल्यार मागीर तें तांकां कस्तुरी जाय आसता म्हणून म्हारग ती भोवची म्हारग नाजाल्यार खंयचे पण प्राण्यांक शिकार जाता तें हरण धांवतना जाल्यार स्वताक शेवटी मेळनाची इत्या म्हळ्यार तें एक खेळ सुद्दां गोतस एक फावट सुणी आपणाले बाल पकडच्या गोल 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 फिरतात आमगेले तशें वस्त जाता आमकांच मेळोवन घेवचे खातीर गोल गोल फिरता ती आनी कसलें हाता लागना ताजे पाशी सद्गुरू तत्वाक शरण वचचें आनी विवेकाने तदाकार तांच सांगाती तदाकार जावन तांच्यांत वचून रावचें तावळ कशी जाता मना संत आनंद शोधून भायर सोदून तरी पळय मेळटलें म्हूण म्हणटात जय जय रघुवीर समर्थ आतां आतां 7वो आनी थोडे 20 श्लोक वरले मुख्य 7 दशकांतूं तांणी साधन प्रतिष्ठा निरूपण म्हूण सांगलें म्हळ्यार कळ्ळें की दोनीच गोश्टी आसत हातूंत खंयच्यातूं जगांत न्ही सगळे कडेची खंयचे तरी एक हाजें पारमार्थीक ज्ञान 2 प्रकारचे आसता कल्लें करूंक प्रपंच करूंक सुद्दां ज्ञान लागता परमार्थ मेळोवच्याक सुद्दां ज्ञान लागता ज्ञान म्हळ्यार कल्लें कळक काय लागता कल्ल करचें स म्हण वय की न्ही कोणेपणी कल्लेपणी करूं जाता कोणा रांदप येना तांकां रांदप करूं पेटयल्यार कशें जाता कल्लेपणी करून घालता ती वय न्हय तशी जाता तर तशी उपयोग ना पण हातूंत फरक कल्लो की हां जें ज्ञान प्रपंचांतून ज्ञान आसा न्ही तें हांव हो जो फट्टी न्ही आसा हांव म्हळ्यार म्हगेलो देह तर प्रपंचांत देहाक लागिली
पंचमहाभूत तरी असं तिची मदतीक, पण मन आणि बुद्धी असणे आणि मेंदू ह्या तीन मेळून मस्त कार्य करू शकतात, मस्त कार्य करतात. जाल्यार तें कल मेळयता ती हां प्रापंचिक सगळं मेळयता ती इत्या म्हळ्यार हांव देह आस ह्या भावनेने ही कल्पना करून देहा कलकल जाय सुख हें तें इतले शोध लागले म्हळ्यार परमात्म्यान ते पहिले निर्माण केलें ती तत्व वय की नाही. आता वॅक्यूम आशिल्ले कडेन तुमी सांगता वॅक्यूम आशिल्ले कडेन हें सूर्यकिरणाची उश्णता थंय पावना बरोबर. सूर्य इतलो दूर जाल्यार पयले हांगा जमीन पयली तापता आनी कड्डेर बाकीच तापता वय की नाही. मध्य एकदम काळोखूय आसा प्रकाशूय ना थंय आनी हें ना कल्मीत ना तरी इट इज वॅक्यूम. वॅक्यूम म्हळ्यार पोकळी आसता थंय, पोकळी स्पेस कसले ना. त्या हाजेर थावन मनुश्याकल सुचले थर्मास कशें करचें ना. देवाने आमगेलो मेंदू केला न्ही तान तूं पोकळी केल्या कवटी मध्य सो दॅट कले पडले बा एकदम मनुष्य मरना, तागेलो ब्रेन मात फुट्टून मेंदू भायर येना, एखाद थेंब रगत भायर येवच्या पुरो, पण सगळें मेंदू कल सुट्टून भायर येना, कसले जायना. तर असले हें जें केल्या दोन केशवाहिन्यांतले सुद्दां वॅक्यूम आसता हें सगळें जें केल्ल्या ते परब्रह्म स्वता येवन बसल्या आमगेलो अंतर्बाह्य आस जाल्यार तेमकां कळना. तरी ताजे खातीर साधन कसली करची तर कल्मीत कळना तर आमी मायेच देह हांव म्हळ्यार देहाची आनी देह बंदलाची जड तत्वांनी बंदला हां परब्रह्माच्या हाज्यान बंद न्ही तो जाय न्ही. तरी देह म्हळ्यार हांवांची मळकी मगल देह मगल चेडवं मगल देहांतान निर्माण जाल्ली हांवें निर्माण केलेली नाती गोती सगळे नाती आनी गोत्यान तूं हाडटात मस्त जाण जर नातीच जे गोत्यात हाडटात म्हणून ताका नाती गोती म्हणटात ते नाती सगळे गोत्यांत हाडटात ती. तर असलें जें आस तें देह बुद्धींतान पळयल्यार ताजें ज्ञान जाता आमकां. मस्त रांदप शिकूं जाता, ऑफिसा काम शिकूं जाता, पयशे मेळोवचे जाता ती, घर बांदचें जाता, रिनोवेट करचें जाता, नाना नमुन्या आयडियाज येता ती हां. मागशीं हें नाशिल्लें आतां शिडीक म्हळ्यार स्टॅरकेस कोणाक चडूं जायना म्हणटार मनशांक तांकां बॅटरी ऑपरेटेड एक लिफ्ट आयल्या चॅर म्हळ्यार ताजेर बसचें आनी तें बॅटरीन चालू केलें की घुर्र करून वयर वता तें उतरचें जाता वयर. मेट्ट चडका म्हणना म्हळ्यार आमचे असल्या म्हणटार बरेची तें मस्त म्हारग खंय पण केन्ना ना केन्ना पूण तें स्वस्त जातलें. पण हें सगळें खंयचें आमगेले ब्रेनाचें डेवलपमेंट हें हां. पण ते ऑलरेडी तसल्यो गोश्टी परब्रह्मांत आशिल्ल्यो. विमानाचे आत्तां विमान आयलें म्हणून फॉरेनर्सान सोदून काडलें म्हणटात आमी सोदून काडलें ना पुष्पक विमान आशिल्लें हां. काश्यप मुनीने तागेले हांवें बायलेक ताणें सगळे म्हळ्यार व्हड्ड विमानांत बायलेक हनीमुनाक घेवन वचून दिता. त्या विमानांत तें इतलो व्हड आशिल्लें खंय ताणें स्विमींग पूल आशिल्लो राब बूक तर जाल्लेंची 5 स्टार हॉटेलचे आनी तें स्विफ्ट आनी थंय ताणें इत्या म्हळ्यार 17 वर्स पाप लग्न जायना पडत ताणें तिल्या लक्षची दिली आनी 17 वर्स कठीण साधन करून ताणें आत्मज्ञान मेळयलें. तावळ दोळ उगडून पळयलें ताका ती बायल दिसली तूं कोण ही तरी आमगेलें लग्न केलेलें न्ही ब्रह्मदेवान लग्न लावन दिलेलें तरी आपण अमूक तरी यो मागीर तूं हांगाच वय हांव तुमगेलें सेवा करता हांगा आशिल्ली हां सांगात तुमकां कल हाडली म्हणून. तर तो इतलो खूश जालो तो म्हणालो हांव तुजेर मस्त अन्याय केलो जाल्यार आनी मुखार अन्याय जावचें दिवचें ना म्हूण सांगून ताणें तें विमान केलें आनी विमानान फिरून आयलें. वशिश्ठ ऋषी हे पुरे शास्त्रज्ञ खगोलशास्त्रज्ञ तांणी एस्ट्रल बॉडीने ध्यानाने भायर पडून सगळे ग्रह गोल पळोवन आयले ते आनी परब्रह्म म्हळ्यार कसलें म्हण हनुमंतू ते इतले योजन पार करून 200 योजन केली की वचून तो ते सुर्याक मेळू वचून आनी बरोबर तितलेंची डिस्टन्स आसता. आतां फॉरेनर्सांनी मोजून पळयलें कितलें म्हणून ते सेम डिस्टन्स आसा एका दुसरे फुटाच फरक आसतना जाल्यार सेम आसता. हें कशें केल्लें तांणी हें विश्वमन खंय आशिल्लें तें परब्रह्मांत आशिल्लें. विश्वमन आसता पण तें तदाकार रुपांत आसता
तदाकार रूपांत आसता. इट इज बबलिंग विथ एन्थुजियाजम. ते निराकार निश्चल अजिबात हालना आणि सगळे व्यापार जातात भायर, पण ताका आधार कोणाक आसता? परब्रह्माल आसता. आत्ता हांग हें सांगल्या की तें परब्रह्म मेळोवंक का जाल्लें रे. आतां पयर किर्तनांत हांवें एक आयकलें, ते सांगतात साधन करका. हां, आतां मी 50 धरून कोण्या श्रोत्यागल मस्त प्रश्न जाले, वक्त्यागल मस्त उत्तर जाली. श्रोत्याक कांय पट्टना सांगिल्लें, पण कल करचें, पण कल्लें हाची तो पण तांगेलो पूर्ण जायना म्हणना पडे. आतां परत प्रश्न आयलो. हां, मीपणे विकल्प उठे, मीपणे कळह सुटे, मीपणे समोह फुटे ऐक्यतेचा श्रीराम. मीपण कोणासीच न साहे, ते भगवंती कैसे निसाहे. मीपण म्हळ्यार हांव कोणकीची म्हण, हांव म्हळ्यार देह, त्याने मीच पुरे मी आयलो की ताजी पुराय विभक्ती येतात. त्यो विभक्ती पुराय आमी देवाक अर्पण करतात. आणि हें कोण शिकयलें? बुध कौशिक ऋषीने. हें ईश्वराने त्या बुध कौशिक ऋषीक स्वप्नांत हें रामरक्ष सांगली आणि तांणी सकाळ बरोवन काडली. तांणी पुराय विभक्ती मीच्यो घालून तांणी बरयल्या. रामो राजमणी सदा विजयते. रामः रामः रामो रामाः संस्कृतांत आसता. तशी राम कशें आसा? राजमणी सदा विजयते, ताका केन्नाय विजयूच जाता. त्या रामागलो राम तत्वागल केन्ना विजय जाता. हांगा हांव म्हणून हांव मगलें म्हाका हें पळय म्हाका जाय, म्हाका मेळ की मगल जाल्लें, हांव केल्लें, हें सगळें येतात न्ही. त्योच विभक्ती जर परमेश्वरा चरणांत आमी वावल्यो तरी कसं जाता? तरी तदाकारता येता. ती कशी? रामो राजमणी सदा विजयते, रामम रमेशम भजे. रमागेल ईश तो. हां, रामम द्वितीय म्हळ्यार रामाक हांव हें करता, भजन करता, रामागलें भजन करता. हां, रामेण अभिहिता, रामेणाभिहता निशाचर चमू. राक्षसांगेले नाश करता कोण? रामतत्व. रामाने राक्षसांगेलो नाश केलो. अभिहितम. हां, रामाय तस्मै नमः. तशी त्या रामाक हांव नमस्कार करता. रामाय तस्मै नमः चतुर्थी विभक्ती. पंचमी विभक्ती कल जाली. रामात नास्ति परातरम परतरम, रामस्य दासोस्मी हम. दासोस्मी अहम. हांव रामाल दास आसत. रामात नास्ति परातरम परतरम. रामा शिवाय दुसरे कसलेय श्रेष्ठ ना. रामतत्वा शिवाय म्हळ्याकलें की परब्रह्मा शिवाय दुसरे कसलेय श्रेष्ठ ना. हां, ह्योची विभक्ती, ह्यो आत्मतत्वान थावन आयिल्ली विभक्ती आणि त्यो फट्टी मीन थावन आयिल्ली विभक्ती. अहम भाव, अहंकार, अहंकारांतून आयिल्ल्या. आणि अहम, अहम म्हळ्याकलें हम म्हळ्यार हनन. अहम कोणाल हनन जायना, कोणाल नाश जायना, अविनाशी. त्या आत्मतत्वाची विभक्ती. रामो राजमणी सदा विजयते, रामम रमेशम भजे. रामेण अभिहिता, रामेणाभिहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः. रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं. रामे चित्तलय. रामे म्हळ्यार रामांतून मगल चित्ताच लय जावो देवा, ही प्रार्थना. म्हळ्यार विभक्ती हांगाय आसा ती आत्मस्वरूपाक सुद्दां तांगेल विभक्ती कशी येता? कळकळ येता, आवसू मेळची. अयो मगल हांव आवसूर येता तुगडल्या, अम्मा म्हाका तुज्यांत एक करून घे. हां, तशी कल म्हणटा ती रामे चित्तलय सदा भव तुमी. तुज्यांत मगलें चित्त लय जावो. भो राम, हे राम, माम उद्धर, म्हाका उद्धार करी, म्हळ्यार उद्धार करी. हां, संबोधन म्हळ्यार प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी. रामे चित्तलया भवतु. हे राम, हे राम, हे राम. हे संबोधन. कल प्रार्थना माम उद्धर. ही जी प्रार्थना दिल्या ती विभक्ती प्रत्ययांत थावन भक्त कशी जावची ही प्रार्थना. आणि आमी जी अहंकारांत थावन जी विभक्ती येता ती आमकां आमगेल्याच अवसूल येता न्हू,
समज दूर वता तेमी ती ताक्का परब्रह्मा शिरकावना आमगेल अवसुल्या शिरकावना मागशी काळान तुमगो तसं हांव एक खंत हांव पळयल्या त्या गोंयांत तनी मस्त सवळे अवळे आसता सवळे अवळे आसता तर मग आमगेल घरची कोणकी चेडू अगदी सान 4 म्हळ्यार दिमकुलान वतली चेडू आवसू शेर बना हांव बापूस पूजे बशिली हां तावळ तें चेडू रडता भायर कोणाले रब्बना भट मामान कल सांगका कांय वाडना पुरे कपडे काडटा गेले आनी सोंडे भितर आयल तें दिमकुल्याने आवसूल पायार बसले कपडे काण घेतले की सवळे जाले ते तशी आमगेल अहंकाराचे कपडे आमी काण घेतले की आमी सवळी जाली खडे आमकां परब्रह्मांतू परमिशन एंट्रन्स मेळटा आनी आमकां एक जावचें जाता आनी ताज्यान आमी लोहाचे सुवर्ण मात्र नाही तर आमी परिसच जावन भायर पडटात म्हळ्यार आमी दुसरे परीस निर्माण करूंक शकतात त्या परिसा भागवतागल स्पर्शाची काणी सांगिल्ली नामदेवाने ताक एक कोणकी परिसा भागवताक एक परीस दिल्ली गरिबी वचका म्हणून हां ती काणी आसा तो ते हें करतालो कसलें लोखंडा लायली की ताजें भांगार जातालें आनी बायलेल्या दिलेले ताणें हाजो वापर करून संवसार चलयली तो ती वापरताली तर नामदेव शेजारान तुरपतालो तो सतत देवळांतनी बायलेक पापकले जायशीर मेळना इच्छा आकांक्षा आसतात ना बायलांक तर तिने विचारले अरे इतले दिवस तूं इतली गरीब आशिल्ली आनी आतां इतले तुले दागीन येयले हे येयले केन्नाय तूं कसल्याची ददात जायना कसले तुका हें मेळ्ळें जादू कली जाली म्हण तावळ तिने सांगलें कोणकी साधूने आशिर्वाद म्हणून तांकां परीस दिलो आपणाक बामणाक परीस दिला आनी तो परीस लोखंडा लायले की भांगार जाता तर ती म्हणाली एक दिवस आपणा दितवे मला मस्त लोखंडा सान वस्तू आसा ती तांचे आपण भांगार करता आनी तुका पांय हाण दिता म्हण हो म्हणाली तिने दिलें पाप मैत्रीण आशिल्लें तरी तेवें लायले की भांगार जालें तिने बरें करून ताजें हें केलें खुशी जाली तिका तितले घड्यान दिली तर नामदेव आयलोची हां कल चल्ल्या काम म्हण तावळी तीन अगदी कौतुकान सांग पयलीं निप्पोनच्या पळयलें निप्पो नाका अयो हे भांगरा वस्तू तुल्ल्या खंय तान आल्या खंय तान चोर नाल्या की कळ्ळें ना बा ना हांव कळ्ळें चोरी करून वतलें तुमी आसतना तर म्हाका अशें शेजारचीने परीस दिला हो पळोवंक हेंच न्ही भांगरा हाजे लोखंडाचे एक चावी आसा हां ताका लायता हे पळय जालें भांगार अशें दाखयलें ताका खूब आयले पेटा ताणें हातान ताण घेतलें आनी व्हर न्हू ते चंद्रभागेन तूं बिसाटून उडोवन सोडले भितर आतां ही भिल्ली तिका फाय परत दिता म्हळें न्ही मागीर तिगलोय संवसार बाद आनी आपणा गलोय म्हणून भिल्ली एकदम ताका कळलें सगळे लोक म्हणाले नामदेव चिडला आनी तो परीस आताले झगडच्या वचलो मगल आनी बायलेकय जोर केले तेणे तिका कल्या दिल तुवें तो जन्म दरिद्री हां तागल बायल तशी राब न्ही तागल बायल म्हणून तुका कल्या पुळकायलो तर परीस मल्ले आशिल्लो तूं कल्या दिल्लो तरी तो झगडू वचलो मगल परीस म्हाका दी तरी नामदेवान ध्यान केलें तो म्हणाल पळय आतां काळोख जाला तर फालफाल्यार यो हां आनी लोखंडा वस्तू घेवन यो खरें मागीर तूं परीस मेळ्ळा हाजी खात्री जावंक न्हय म्हणून आनी ताणें हें केलें कळ्ळें सकाळीं सगळ्या लोकांक देखत तोग्गू चंद्रभागेन उडकी मार डुबकी मार नर्मदेन की खंयची ताणें अशें मस्त फातर काडलें घे खंयचे जाय तें घे म्हूण सांग कळ्ळें खंयचे जाय तें घे म्हण आपण ताणें काडलें हे कळ्ळें हे नर्मदेंतले गोट अशें हे चंद्रभागेंतले फातर आसा ना तूं लोखंडा हाडलें न्हय लावन पळ न्ही परीक्ष पळय म्हणून हांव तुका सांगिल्लें तें हाडी म्हण हाडलें न्हय म्हण वय लावन पळयल्यार खरें वय भांगार जालें ताजें अयो भांगार जालें मग सगळ्याक लावन पळय सगळ्याचें भांगार जालें तावळ तो पांय पडलो आनी पांय पडून ताणें सांगलें हांव एक परीस मगल उडयल म्हणून तुका शिक्षा दिलवार वाडटली तशें उलयलो जाल्यार हां म्हाका हें परीस नाका ती देवा हांव तुका शिश्य जाता आनी तूं म्हाका तुगेल परीस स्पर्श दी आनी लोखंड मात्र न्ही खंयच्या हाज्यान हांव स्पर्श कोणाल मनाक करता की तांगेल मनाच भांगार जावंका तांगेल मनाच भांगार न्ही तांगेल सुद्दां परीस जावंका तशी गुरू परीसत्व दितात परीसच न्ही परीस आनी गुरून कंपेर केलें समर्थांनी त्या म्हणटा ती परीस फक्त लोखंडाक लाकडाक लायल्यार ताजें भांगार जायना जाल्यार
परिसत्व जे सद्गुरू असती ते अगदी हीन योनींतल्या वाल्ल्या कोळील वाल्मिकी जालो नारदा स्पर्शाने परिस्पर्शाने आणि नामाने तशी जावच्या शकता तर तशी जाता म्हणून तर ही किमया आम्ही साधका तदाकार जाऊन का म्हळ्याकले साधन कर का गुरुंगल कृपेने तशी आता त्यांनी मुखार सांगल्या तर हे तेमी ती मी पण नाका जाल्यार मी पण कल खातीर आमकां दिल्ल्या की आम्ही साधन करचे खातीर दिल्या बेस्ट साधन खंय जाता गो तसं प्रपंचान जाता प्रपंच म्हळ्यार प्रकर्षेन पंचते इति प्रपंच पंचमहाभूतान मेळोवन आम्ही प्रपंच करतात कळलं मे प्रपंच करचो प्रयत्न करतात तर रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग हां सगळे शत्रू मन आणि जग अंतर्बाह्य शत्रू भरल्या ती तर तान सांगा डील कशें करचें हा जे करंटा विरुद्ध कशी पोवचे हें ते शिकयता ती कळ्ळें तर हांगा तांणी सांगल्या की आता मी पण कैसे त्यागावे हां ब्रह्म कैसे अनुभवावे आता पहिले तांणी सांगल्या पण मी पण विकल्प उठे मी पण कळह सुटे मी पण समोह फुटे ऐक्यतेचा खरी बसल्या हे राजकारण आणतो आणि मी पण आम्ही ती सगळ्या मी मार खातात देशात कोणाकही पण नाही फक्त हाव आणि इलेक्शन आयले की लाडघोटे पण करचे सगळी मदत केलवर करची त्या मदत करतना फोटो काढचे व्हिडिओज काढचे कितले केल्ले हें केल्लें सतत रोड रुपे उरावे पुतळा रुपी उरावे हां कीर्ती रुपी उरावे ना तांकां विसरून वता ती कडे त्या पुतळ्या वयर कायळ बसता शिट्ट घालच्याक तशी जाल्यार शिवाजी महाराजांगल असले योग सामर्थ्याचे हाका कोणेय विसरना ती समर्थांक कोणेय विसरना ती तांगेल ही वाङ्मयीन मूर्ती हां तू स्वता आसत ते आणि त्या उलोवन घेता असत मी पण विकल्प उठे मी पण कळह सुटे मी पण समोह फुटे ऐक्यतेचा श्रीराम मी पण कोणासीच न असावे कोणेय भोवची हम्मीक दाखोवचे गेल्यार कोणाकय कोप येता कोणाकय कळ्ळें म्हळ्यार मी पण आयल की तू पण येता आणि हांव श्रेष्ठ म्हळ की तू कमी दर्जाचो म्हणून तुच्छ करचे दुसऱ्यांक ते तुच्छपण केलेलो ताकाय मी पणच न्ही संतांक तुम्ही तुच्छ करा ती तांकां कल लागू पडना जाल्यार सामान्य आमच्या असले मनशांक कोणें अपमान केल की नस आहे हां ते भगवंती कैसे निस आहे भगवंताक मी पण कशी सूट जातले ते फॉरेन बॉडी जाली भगवंताक मागीर ताले नाची दोळ्यांत येदोसान केस पापणीच गेल तर केळी तो केस भायर वच्च सरी आमकां कुसू 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 जाता तशी भगवंतांत मी पण ना आणि कोणें मी पण घालून वचू पळयल्यार फट्ट करून ताका इतली ताकद आसता त्या परब्रह्मांतू फट्ट करून तो भायर येवन पडटा ताका शिरकावना ते वचूक जायना न्ही ताबडतोब मदें शिरकत तो तशी मी पण कोणासीच नस आहे ते भगवंती कैसे निस आहे म्हणून मी पण सांडून राहे तोची समाधानी आता गुरुतत्व हे भगवंतान परब्रह्मच आसता गुरुतत्व म्हळ्यार तांकां जर आमी कले अर्पण करूं वचुली आमी अगरबत्ती व्हरता ती हें व्हरता ती फॅड व्हरता ती फल व्हरता ती ह्यो स्वाम्यांक चॉकलेट आवडटा गो म्हूण चॉकलेट व्हरता ती चॉकलेट खंय वापरतात ते सामने चेडवान आयल की तांकां चॉकलेट दितात आमी म्हणटा स्वाम्यांक आवडटा म्हूण जाल्यार स्वाम्याले आमी तांगेलो बर्थडे आयलो तांगेलो साजरो करतना आमी कल दिमका नाना नमुन्याचे आमी इंद्रधनुष प्रोग्राम करता आसत भजनाचो पुजनाचो सगळं करता आसत जाल्यार ते ऑलरेडी तांणीच शिकयलें आमी तांकां परत दितात पण कोणाकय प्रेझेंट दितना बर्थडे बॉयाक प्रेझेंट दिवच्या वचचें म्हळ्यार ताल्ल्या कल्ले ना ते आमकां दिमका न्हय आमी दिमका तर ताल्ल्यार मी पण ना आमगे स्वाम्याल्या मी पण बिलकुल ना कळ्ळें म्हळ्यार ते परब्रह्म स्वरूप आसत त्यामुळे आमी तांकां आमगेल मी पण दिल्यार आमी जावन काण दिल्यार हां ते काण भायर उडयता ती आणि आमकां उगडे करून सवळे करून ते भितर काण घेता ती त्यामुळे हें जावंका म्हूण आमगेल मी पण आमी अर्पण करता तेवें अर्पण केल्लें म्हणून अर्पण जायना तांगेल प्रार्थना केल्यार हां असाध्य ते साध्य करोनी दावावे मी पण उपटावे मुळातून गर्वाचे चिलखत माझ्या अंगी चिकटले ते मी दान रे दिदले तुला देवा ते काढून घ्यायाचे काम तुला दिले इतुक्यात समजले असेलची झाले माझे मन रक्तबंबाळ की कर्णानशी काण दिले कवच कुंडल काण दिली काण दिल्या रक्तबंबाळ झालं तरी इंद्राने नुसते असे हात फिरायला तरी समजल तशी
आमगेल मन रक्त बंबाळ जाता. गुरू आमगेल मी पण वचका म्हणून वाटेल तशी उलयता ती, भयंकर वायट दिसता. हे कोण म्हण लागता ती अशी सुद्धा विचार येता. तो विचार आमगेल मी पण आमीत येता. हां, चल वच, हांग येऊ नाका म्हणटा ती. कळलें? त्या कल खातीर तर आमगेल मी पण काडचे खातीर तरी हांवें सांगल्या तर भगवंता कशी सहन जातलें म्हणून मी पण सांडून राहे तोची समाधानी. ते मी पण आम्ही तांकां अर्पण करका. देवा तुमगेला वाडदिवस आस न्हय, म्हाका मगल तुमतल्या मी पण ना, पण तुमकां मगल मी पण तुमकां कसलो फरक पडचो ना. कले म्हळ्यार ते तुमकां हें तिरोधान जाते तुमच्या वतनाची. तेमी ते काण घेया ती आनी हें मदल्या थान वचो म्हळ्यार म्हाका तुमच्यान प्रवेश जायी म्हूण ते एकच आस वरल्या. हां, आत्तां मी सांगल्या म्हणून मी पण सांडून राहे तोची समाधानी. श्रीराम मी पण कैसे त्यागावे, ब्रह्म कैसे अनुभवावे, समाधान कैसे पावावे कोण्या प्रकारे. मी पण जाणून त्यागावेत, मी पण जाणची कशी. तरी हा सतत स्वतःबद्दलच उलयत असता, विचार करत नाही. आमगेल वागण्याच विचार करत. आमगेल वागणे पळय की मी पण असं की ना म्हणून कळटा. आमकां दुसरी म्हळ्यार सतत कसपटा समान दिसता ती. आमी केल्याचे कौतुक सगळ्यांनी करता ही इच्छा असता. हां, हें मी पण ते वच्चे कशी. तरी दुसऱ्यांक फाडपण दिवन तें वच्चे. एक लायन आसत ताका हात लायन आसतना ताका सानी कोण दाखया ती म्हळ्यार तुमी कशें करतले. खोडची ना, रबर वापरच ना, कल्ले ना. हां, तरी ताजे बाजूक तुमी दुसरी लायन होडी काडली की ही सांदल न्हय. तशी दुसऱ्यांक फाडपण दिवचें, तांगेल्यांतले गुण तांकां एप्रिशिएट करचें आनी आपणाले आशिल्ले गुण सगळ्यांक वांटचे, आनंद दिवचो. ही वय एक साधन आसा. आनी प्रपंचान सगळ्यांक मदत करता. तेमी ती प्रपंच गृहस्थाश्रम जावो, गृहस्थाश्रमीच प्रपंच असतात न्ही. समर्थांनी सगळं राष्ट्राचं प्रपंच केलं. हां, प्रकर्षेन पंचयती ते प्रपंच त्यांनी केल्लो आणि सक्सेसफुल करून दाखयलो. तरी मी पण जाणून त्यागावे, ब्रह्म होऊन अनुभवावे, ब्रह्मची जावंक आमी तदाकार जावंक, समाधान ते पावावे निसंगपणे. संग दवरची ना. निसंग म्हळ्यार कले मनान खंयच्यान ती बुडून रावची ना. हां, ताचो आस्वाद जरूर घेवचो, आनंद घेवचो. ठीक आसत जाल्यार आज आसतें फाय व्हरची ना. पळयलें आमी अमेरिकेंत वता ती न्हीद न्हीद काय वच्ची करनी. ह्यो कितले गमटे गो म्हळें गमटे करून पळयलें, आयली, एन्जॉय केलें, खाल्ली पिली आयली. आयली भितर ताजी रडची ना. कोणे घार पावणे आयले, आमगेली चेडूं अमेरिकेंतून आयली, तांगेल सगळें केलें, तांणी वच्चे वेळार रडची ना. अयो आतां केन्ना तुमी मेळटली म्हण निसंग. आमची मीत जाता तितलें केल्लें कडे तांकां तांगेल घार तुमी वचात बाळांनो म्हूण सांग. आनीक एक समाधान मीपणे विण साधन, करू जाणे तोच धन्य समाधानी. शाश्वत समाधान खंय मेळटा जेन्ना मी पण विरहित साधन करता ती. तें कशें जावचें. आतां साधन करूं गेल्यार कल जाता थंय कल्ले पूण एक व्यवहार येत की न्ही. आमी कल्ले साधन शब्दान नाम घेता ती. अरे हांव नाम घेता, हांव मी पण येवचें शकता जाल्यार थंय कल करता. मग युक्ती तांणी सांगल्या की देह करता हें करता. कळ्ळें न्हय. मी तो ब्रह्मची जालो स्वता. तांणी कल सांगलें अशी विचार करा ती. हांव तरी परब्रह्मच आसा स्वता. मागीर साधन कोण करता. आता साधन कोण करील आता. ऐसे मनी कल्पू जाता कल्पनाची उठे. तेमीत आमी साधन करना ती. हा ब्रह्मची जालो जाल्यार ब्रह्मी कल्पना न साहे, तेची तेथे उभी राहे, तयेसी शोधून पाहे तोची साधू. म्हळ्यार हा ब्रह्म जालो म्हणून कोण साधन करची सोड दिता न्ही तशें करूं नये. जाल्यार ते म्हणटले मागीर साधन करूं लागले की हांव साधन करता हें येता ना. विचार करा ती. मग देह साधन करतस आणि गुरुंग इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे देह वापरच्या दिला आणि हांव त्या साधने खातीर वापरतस म्हाका दिल्लेलो, प्रपंच करतस त्या देहाने. जाल्यार हांव म्हळ्यार तो देह न्हय. तेमी ती हांव करता न्हय, देह हो करता. आणि करविता कोण मग सद्गुरू. सद्गुरू करविता, हांव न्हय. निर्विकल्पासी कल्पावे, परिकल्पिते आपण न व्हावे. मीपणासी त्यागावे येणे रीती. श्रीराम या ब्रह्मविद्येच्या लपणी काहीच नसावे असोनी, दक्ष आणि समाधानी तोच हे जाणे. मला कळले की राम हमारा जप करे हम बैठे आराम के. कबीरा गल तशी अवस्था झालेली. हां, तांणी कल सांगलें समाधानाचे अनेक रहस्य कळलें की साधन तरी चालू असत
जाल्यार तांकां मी पण ना, हांव साधन करता असो ही भावन ना. असली युक्ती न्ही. मग देह साधन करता असो आणि देह म्हळ्यार हांव न्हय. देह बुद्धी असता तोपर्यंत मी पण असताची, आणि मी पण असता तोपर्यंत हांव साधन करता ही भावन असता. त्यामुळे पहिले देहबुद्धी वच्ची कशी आज अशी मगल देहाचेर कलो कंट्रोल असवे, जाणून मी पण जाणून त्यागावे. कशी जाणून मगल कसलोय कंट्रोल ना. हांव देह तयार केला हांवें ना. आशिल्लो आसल्यार मगल आवज बापूस कोण आसा काय म्हणून पळोवन हांव जन्म घेत आशिल्लो. कोणें फुटपाथार जन्म घेनाशिल्लो वय की न्ही. तें जायना. तरी त्या प्रारब्धा प्रमाण जन्म मेळटा आमकां. तें आमगेल्या हातांत आसना. जन्म येना पण आमी जगचें की मरचें हें आमगेल्या हातांत आसना. डॉक्टरांगेल्या हातांत आसता. डॉक्टरांगेल सुद्दां आसना, देवाल्या हातांत आसता. कड्डेरी तें वाडची कशी हें करचें तें आमगेल्या हातांत आसना. आमी कल करता म्हूण म्हणटा ती आमी हें जातलो येवन करतलो तें करतलो तशी जायना. शरिरांत आमी खाल्लेलें पचन कशें जावचें, आमगेलें रक्ताभिसरण कशी जाता तें सुद्दां आमगेल्या हातांत आसना. कसलेंच आमी जन्मतात केन्ना, आमी मरतली केन्ना, कशी मरतली, खंय मरतली, नथींग. कसलेंच कळना. तशी तावळी मगल देह म्हणून आनी मगल हातांत सुद्दां आसना. ताका मेळ्ळे तो पेपर जशी घेवंक वता न्ही परिक्षक सुपरवायझर, टायम जालो की ताण घेता तशी आमगे देह ताण भरता. ती आमकां ताण भरका लागू न्हय. उर्वारुकमिव बंधनात मृत्योर मुक्षीय मामृतात म्हण तशी जावंका आमी. ब्रह्मी कल्पना न साहे तेची तेथे उभी राहे, तयासी शोधून पाय तोची साधू. कल्पना निर्विकल्पासी कल्पावे, परी कल्पिते आपण न व्हावे. ही युक्ती कळवे. मीपणासी त्यागावे येणेरिसी. मीपणा कशें त्याग करचो, निर्विकल्पाची कल्पना करू वचे जाल्यार त्या कल्पना शब्दांनी करका, श्रवणांनी करका. कोणें सांगिल्लें आयकून ता चिंतन मनन निधिध्यास करून म्हाका तें जाय ह्या हाजेन ताजीच कल्पना करची. तें निर्विकल्पान म्हाका एक जावचें असो एक जाय आनी सतत प्रेयर करची हाज्यान. आनी साधन म्हळ्यार दुसऱ्यांक हडपण दिवचें मीपण वचे खातीर. कळ्ळें न्हय. तरी बरे गूण तांगेल टिपचे, आमगेल बरे गूण आनंद वांट सुटचे. तांगेल दास्य भक्ती करची. प्रत्येक काम तूं हो भगवंत परब्रह्म आसत, तागेल हांव सेवा करतली, गुरूंगेल सेवा करची. आनी अशें करून खंयची आपणें हें करचें ना. जाल्यार मगल देह करता असो. आनी हे देवा तूं मगल देहाथान करून घे, हांव करतां. मगल देह करतलो, हांव ताका ऑर्डर दितां, करून घेतां. जाल्यार तो सम व्हरतलो आनी सम करून सेवा करतलो हेंचे की तूं पळय. तरी परमेश्वर सांगता तूं तुगेलें बुद्धी वापरून सम करी. तर तसले वेळार उलट आमी मालक न्हय म्हण की एम्प्लॉईज आमी. लाभ जालो हानी जाली त्या परमेश्वरा गोतू. पण आमी मन लावन काम करतात. आमगे सगळें कौशल्य उमतून आमी काम करतात नावे. तावळी अशी आमी बरें त्या हांतू तत्वांत एक रूप जावच्याक कशें जावंका, आमी तत्वरूप जावंका. तर तांतू मात्र ते एक जाता. जशी च्या पिवच्या गेल्यार पयलीं सांगिल्लें पाल्लो उकळयलो हें केलें तातूंत दूद घालें केलें अशीच पिवच्या जातलें. गाळले शिवाय तें गाळ घेवंक लागता. तशी गाळ घेवंक लागता स्वताक देहाचें साप कात काण उडयत न्ही तशी आमी मी पण काण उडोवंका. हांव न्हय तूंची. ताचे खातीर सतत श्रवण करका, सतत दास्य भक्ती करका, सतत गुरू भक्ती करका. आनी निरपेक्ष मनान सगळें करता. ताचे खातीर प्रॅक्टिकल म्हळ्यार कसलें की सकाळ उठात धर न्हू आमी जे काही हें करतात न्ही, कल म्हणटात ताका जे काही काम करतात सकाळ उठात धरून. समजा दोग जाण मेळ्ळीं तर जो एबसेंट आसा ताजे बद्दल उलोवचें ना. आमगेल कोणागेल मनांत द्वेश आसा कोणा बद्दल तें पयलीं काण घालचें. कल्ल्याक हे द्वेश आमगेल देह करता आनी ह्या देह बुद्धीन हांव द्वेश करता बसल्यार म्हाका परब्रह्मान स्थान ना. म्हणून ते द्वेश हांगा दवरी, चप्पल भायर काडून दवरका. चपलेच उपयोग जाता वय, हांव ना म्हणना. तशी गुरूंगल देहाच आमकां उपयोग जाता जाल्यार आमकां गुरूंगल तत्वांत एक जावचें आसा. तेमी ती गुरूंगल अनुकरण करची न्ही, गुरूंगलें अनुसरण करका. गुरून दिलें नामाचें अनुस्मरण करका. हें करका. आनी तें करतना विचार येतले. विचार आयले तर इट इज नॅचरल. कल्या म्हळ्यार तें मन आसत आनी ते संकल्प विकल्प विचार हाजेनेच भरलेले आसता. ते येत वत आसतात जशी आकाशांत ढग येता ती वता ती.
आम्ही लक्ष दिना जाल्यार ते वतात इवॅपोरेट जावन वतात ते. आनी शक्यतो निर्विचार जावचे पळोवचे. तशें करून हाजी सवय केल्यार सवय करता लागते म्हणून म्हणलें न्ही तांणी तशी. या ब्रह्मविद्येच्या लपणी काहीच नसावे असोनी. ते लपंडाव लपाछपी खेळताले न्ही बोज्जा करचे, कोण कोण खंय खंय निपून बसतात. तावळ एकले स्कर्टाचे कुडको दिसलो, एकली हगूर अशी पळोवन चालली, तिगेल एकू दोळ दिसलो. तशी त्या परब्रह्मा चैतन्य आमकां अनुभवा येता. हांगासर अशें करून आमी सोदूं वचका. आनी आमी कल्ले ना गुरुजी हांगासर आमी पळया म्हणून पळय सोदया म्हणून. आनी काहीच नसावे असोनी. दक्ष आणि समाधानी तोच हे जाणे. प्रत्येकान तूं हांव हें मेळ्ळ्यार समाधानी जातलो अशी न्हय. म्हाका कल्ल मेळटा तें म्हाका आवडच्या लागता आनी तांत हांव समाधान पावंका. जयासी आपण कल्पावे तेच आपण स्वभावे. येथे कल्पनेच्या नावे शून्य झाले. पदी होऊन चळो नये करावे साधन उपाय. तरीच सापडे सोये अलिप्तपणाची. हाका डिटॅच्ड लव म्हणटात. डिटॅच्ड लव सगळ्यांचेर प्रेम करता जाल्यार डिटॅच्ड. जशी राय्यावारी हांगा सांगल्यार राजा राजपदी असता उगीच चाले सर्व सत्ता. साध्यची होऊन तत्वता साधन करावे. कळ्ळें? म्हळ्यार साधन कशें करता राय कल्ले करना, तो नुस्तें वचून बसता. एक खंत हांव सांगता वाडीन तूं स्वामी येयले तर आमी सगळे जाण गम्मती गप्प मारतची नाश्तो घेवच्या बशील ते वाडीत थंय हॉलांत. त्यावळी कोणकी एकल्यान दाखयलें, ए स्वामीजी पळय थंय बसल्यात ती. स्वामीजी पळय बसल्यात बशील वय गपचूप येवन बसले ते. आनी आमी पळोवन भितरी सगळ्यांगेर बोलती बंद. तशी जाता. तशी राय येवन बसलो की आपोआप बिना साया सगळी कार्य घुमटी चलता ती. साधन आले देहाच्या माथा. आपण देह नव्हे सर्वथा. हांव देह नाही ऐसा करून अकर्ता सहजची झाला तो साधक. देह आपण ऐसे कल्पावे तरीच साधन त्यागावे. देह म्हळ्यार हांव म्हणल्यार हो हांव आत्मज्ञानी जालो म्हळ्यार हांव साधन कल्ल्या करूं, हांव देहान साधन करता बरोबर. तर देह म्हळ्यार हांवांची म्हण ना पडे हांव साधन करता म्हण येता. जाल्यार देहातीत असता स्वभावे देह खंयचा. ना ते साधन ना ते देह आपला आपण निसंदेह. देहीच असोन विदेह स्थिती ऐसी श्रीराम. साधने विण ब्रह्म होता लागो पाहे देह ममता. हांव साधन करनासतनाची म्हाका ब्रह्म मेळका, म्हाका ब्रह्म मेळ्ळें अशी हें जाता. त्या दीस सांगिल्लें वरी 100 किलोमिटर पुना 100 किलोमिटर म्हळ्यार हें जे लँडस्केप येता ती कसले म्हणटात ताका मायलस्टोन्स. पूण येनी आनी पूण जेन्ना येता थंय कसलें बरयल्लें आसना. पुन्हा आपका स्वागत करती आपले स्वागत आहे म्हणून बरयतात ती पयले भितर इच पयले. तशी गुरू आमगेलें स्वागत करता ती आनी आमी भितर घेतात. भितर वचना पडे तूं आयलो म्हण सांगका लागना, आमी एक जावन वता ती. तशी साधने विण ब्रह्म होता लागो पाहे देह ममता. साधने करनासतना आमी आमकां ब्रह्म जाय हांव ब्रह्म जालो अशी जालो म्हण नुस्त्यांची हांव इतली साधन करता तितली करता म्हण नुस्त्यांची एक तरी म्हाका आतां आत्मज्ञान जाल्ल्या हांव गुरूनी म्हाका आपलें म्हणलें की म्हाका आत्मज्ञान जालें तशी जायना. आमगेल चावी विंगड सद्गुरूंगेल चावी विंगड आमगेल तयारी विंगड तांगेल तयारी विंगड. आमी थंय थंय वचका घार बसून जू चौपाटी समुद्रान पावता म्हळ्यार साध्य ना. आमी चौपाटीर वचका उदकाल्या थंय वचका आनी कड्डेरी कोण पोवच्या शिकयता तांची सांगात आमी वचका. ते पोटा म्हणून हात धरतात बुड्डनाशी तशी करून आमी पोवचो आनंद घेवंका. हें जर वेव्हारान जाता तरी हांतू कशें जातलें. तशी साधन करनासतना हांव ब्रह्म जाल्लो म्हळ्यार कल जाता ही देह ममत आसता, हो देह भावूच आसता. आनी आलश असो आतां म्हाका सगळें कळ्ळें न्हय. नित्य हांव इतलें विवेचन करता सगळे जाण उदो उदो करता ती म्हाका कहलें हांव कहलें जप करता, हांव कहलें वाचन करता, हांव कहलें श्रवण करता, हांव कहलें कीर्तन आयकूंक ती ना. आळस प्रबळे तत्वता ब्रह्मज्ञान मिसे श्रीराम. परमार्थ मिसे अर्थ जागे, ध्यान मिसे निद्रा लागे. अर्थ म्हळ्यार परमार्थान तूं साधनीपणाक मस्त महत्व आसता. साधन बरी चल प्रचित येवच्या लागली की साधन ढिले पण येता. त्या वेळार थोडी प्रचित आयली तितलें म्हाका परमळ येतात गो, म्हाका हें जाता तें जाता कारलान मस्त आमकां अनुभव येता ती. जाल्यार ती आत्मप्रचिती आसना.
तें जर आत्मप्रचिती लेखून आमी साधन सोडून दिली तर त्या आमकां प्रगतीची आड येता. मुखार वच हां. लोखंडात जालें हें सोदून ताका की हें पडलेलें खंय कुराड लोखंडात दिली, कडेरी भांगरात दिली, आनी कल्यात दिली, ही नाही ती नाही, तरी ताका स्वताक जाय आशिल्ली तशी हांव स्वताक मेळचें ह्या पेक्षा साधन परिपक्व जावन स्वस्वरूप साक्षात्कार जेन्ना जाता त्या वेळार साधना आपोआप सुट्टा. आनी सुट्टना सुट्ट म्हूण दिसता जाल्यार आमी सुटच्या दिवची ना. आनी खरो आत्मज्ञान जो आसा तो साधन सोडना. इत्याक तरी गुरुचरणान तूंच ताका एक जावचें आसता आनी थंयच रावचें आसता चिकटून. गुरु साधन करता ती तावळ हांव करची नाकवे मै किस झाड की पत्ती अशी दिसता. आनी तेमीच तो साधन सोडना आनी लोकांक शिकोवच्याक सुद्दां तो साधन सोडना. हे दोन याजांनी निरूपण मिसे निंदा घडे, संवाद मिसे विवाद पडे, उपाधी मिसे येऊन जडे अभिमान अंगी. म्हाका कितलो अभिमान येता. तैसा ब्रह्मज्ञान मिसे आळस अंतरी प्रवेशे, म्हणे साधनाचे पिसे काय करावे. हें साधन पिशे साधन करता बस कल्ल्या कोरका थंड बसल्यार जायना हांवें म्हण. पण थंड बसतवे तूं थंड बसना बसल्यार हजार इतले विचार तुगेल मनान तूं आनी अजुनी तुगेल द्वेश वचनी. हांव करता म्हळें हम्मीक वचनी. हां हांव हें करता हांव तें करता हांव इतलो बुदवंत तूं बुदवंता तीन कडके तसले बुदवंतपण वापरता ती. किं करोमी क्व गच्छामी किं गृह्णामी त्यजामी किं. हांव कसलें उडोवंका कसलें हें करका हांव आतां खंय वचका खंय वतस. आत्मना पुरितम सर्व महाकल्पांबुना यथा. म्हळ्यार सगळे आत्मज्ञानाची म्हाका सगळें मेळटा असं अशी जो महाकल्पना करता पळय. तान्ने झाडाचे ते कोणकी एक कालिदासान आसतना उलटे झाडा फांदीचेर उपराटी बैसून फांदी मोडच्या लागील तो गुपडता न्हय तशी जाता. तशी ऐसे वचन आधारी लाविले जैसे शस्त्र फिराविले स्वता हाणून घेतले जयापरी. साधन करणं जाल्यार हें जाता. तैसा उपायाचा अपाय विपरीतपणे स्वहित जाय. साधन सोडिता होय मुक्तपणे बद्ध. हांव मुक्त जाल्लो ह्या विचारान तो बद्ध जाता. खरें तो जर मुखार वचूं दिलें असल्यार साधन कोर न्हू तो खरेंच मुक्त जाता आशिल्लो. आनी हांव मुक्त जाल्लो हें सांगका लागनाशिल्लें ताका अजिबात. कळ्ळें एक रूप जाता आशिल्लो तो. हां जाल्यार हांव कळ्ळें तो अजुनी भायर आसा म्हणून ताका हांव मुक्त जाल्लो हो अनुभव येता. आनी तो अनुभव सांगच्या शकता तो की हांव मुक्त जाला म्हणून. कोण सांगू शकता तो मुक्त केन्ना जायना. मी पण एक संताक तेंचे विचारलेलें तुका आत्मज्ञान जालें. तो म्हणाल ना म्हाका आत्मज्ञान जायना आनी म्हाका आत्मज्ञान केन्नाय जायच ना. कळ्ळें तूं इतलो व्हड संत आसा पळय पण म्हाका जायच ना. कळ्ळें मागीर हांव थंय अलावडच ना. आय एम नॉट अलावड टू एंटर इनसायड म्हगेलो देहाने देह भाव थंय अलावड ना. तेमीच म्हाका आत्मज्ञान जायना. हांव जेन्ना पुरें म्हगेलो कात उडयता सर्पावरी तावळ म्हाका भितर शिरकाव मेळटलो आनी साधनय सोडची ना. साधन करिताच सिद्धपण हातीचे जाईल निघून, तेणे गुणे साधन करूच नावडे. आमकां दिसता आमी सिद्ध जाली म्हणून आनी साधन कसल्या करचें म्हणून आमी करना ती. तेमीत एक नमने आळस येता कल गरज आसा म्हूण दिसता. आनी दुसरें कले लोक म्हणती हा साधक म्हळ्यार साधक आनी सिद्ध हातूंत फरक समर्थांनी सांगला न्ही. तशी आत्मज्ञानी म्हळ्यार खंय आनी साधक म्हळ्यार खंय अशें दिसता बिलकूल ना. तरी लोकांनी म्हाका अजुनी हो साधन करतवे म्हळ्यार हो आत्मज्ञानी न्हय आसतलो हाची लज्ज दिसता. लोक म्हणती हा साधक हेची लज्जा वाटे एक. साधन करीती ब्रह्मादिक हे ठाऊके नाही. ब्रह्मादिक साधन करता ती. ईश्वर सतत साधन करता. पार्वती ताका शिष्य जावन सतत साधन करता. आता असो हे अविद्या श्रीकृष्णान साधन केली श्रीरामान साधन केली कोण कर न्ही साधना. प्रत्येक जण साधन करता. आता असो हे अविद्या अशी विचार करचो की साधक हांव साधक म्हाका लोकांनी साधक म्हळ्यार म्हाका लाज दिसता म्हाका तांणी सिद्ध म्हणका ही अपेक्षा आसता. हांव गुरू जाला म्हाका गुरू पद दिवका म्हाका मान दिवका म्हाका येवन सगळ्यांनी पांय पडका म्हगेलो उदो करका म्हाका प्रसिद्धी मेळका. प्रसिद्धी आनी पयसो लोकेशणां आनी वित्तेशणां हें खंय आसा की तांकां कळ्ळें जाता. साधन मस्त जाण करना ती. कळ्ळें म्हळ्यार कल गरज आसा म्हूण दिसता. आनी म्हाका अयो हो गुरू म्हणून घेता हो अजुनी जप करता बसतवे हो साधकच आसा अजुनी. साधक आसचें म्हळ्यार खरें पाप न्हय.
सिद्ध आशिल तर केतान साधक म्हूण साधक ही चिरंजीव मनाची अवस्था असं म्हणून हनुमंताक चिरंजीव केल्या रामतत्वाने की तांकां साधन शिकय आणि साधकत्व हे चिरंजीवत्व असं तशी साधन करती ब्रह्मादिक हे ठाऊके नाही तुला आता असो हे अविद्या अभ्यास सारणी विद्या म्हळ्यार खंयचे अभ्यास केल्या खंयची विद्यता कळ्ळें अभ्यासे पाविजे अद्या पूर्ण ब्रह्म तशी अभ्यास केल्यार साधन केल्यार तू पूर्ण ब्रह्मा थंय थंय सुद्दां पावतलो तावळ आत्ता श्रोत्यागल अनेक प्रश्न अभ्यास करावा कवण अभ्यासे पाविजे अद्या अद्या म्हळ्यार आद्य परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म अभ्यास करावा कवण ऐसा श्रोता करी प्रश्न परमार्थाचे साधन बोलिले पाहिजे श्रीराम याचे उत्तर श्रोतयासी दिधले पुढिले समासी निरोपिले साधनासी परमार्थाच्या श्रीराम इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्य संवादे साधन प्रतिष्ठा निरूपण नाम समास सप्तम त्यावेळी आम्ही साधन करता राब्या आणि समर्थांक गेले हे सुद्दां परत परत आम्ही ताजे चिंतन मनन करी राम राया जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ओम शांती 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 हे विवेचन पुष्प आम्ही श्रीराम तत्वागल चरणांचेर त्या परब्रह्मागल चरणांचेर घालया आनी आमी साधन करची कायम स्फूर्ती दी देवा अखंड साधक म्हण दवरी प्रार्थना नमस्कार.